कुर्टी खांडेपार वाठारात थळाव्यांनी ट्रक भगाव मोहीम सुरू केल्या उपरांत बेतोडा बोरी हायवे कुशीक दोनूय वटेन ट्रक पार्क करून दवरपाक सुरवात केली। पूण आयज बेतोडा पंचायतीन पुलिसांची मजतीन ट्रकवाल्यांक थंयच्यान धांवडावन घातले। ह्या मार्गार आतां नो पार्किंगचे तकटे उबे करपाचो पंचायतीन निर्णय घेतला। बेतोडेचो सरपंच उमेश गावडेन पंच वांगड्यांक बरोबर घेवन आयज बेतोडा बोरी ट्रक पार्किंग करून दवरतात ते सुवातेची पळोवणी केली। कुर्टीचे थळाव्यांनी हालींच हायवे कुशीचे पार्किंगाचे अतिक्रमण काडून उडयल्ले। आता ट्रकवाल्यांनी बेतोडे बोरी बायपासाचे दोनूय वटेन ट्रक पार्क करून दवरपाक सुरवात केल्या। तेका लागून अपघाते जावपाक लागल्यात। पंचायतीन आयज थंय मोहीम राबयली। आमी आयज जे बायपासार जे ट्रक पार्किंग करून दवरता ते ह्या पार्किंग करपाचे जे एरिये न्हू थंय ते पार्किंग करून दवरता तेजे आमी आयज थंय गेल्ले। ट्रॅफिक पुलिसांक आमी आपयले आनी ITAक आमी सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन केल्ले। त्या प्रमाणे ट्रॅफिक पुलीस बी येवन आमी आयज ते सगळे आमचे जे गांवचे जे नागरीक आसा ग्रामस्थ आसा ते ग्रामस्थांक घेवन आमी ट्रक ते आसा ते काडपाक गेल्ले। ट्रक काडले सगळे आतां क्लियर करून हे करून दवरल्या आनी तिंगा की ते वटेन गाडी दोनूय वटेन ते ट्रक पार्किंग करून दवरताले। गाडये येवपाक वचपाक बाकीचे आमचे जे हे आसा तांकां हे जालें ज्या पयलू थंय एक्सिडेंट जाल्ले आसा। एक्सिडेंट जावन दोग तीग जाण मेल्ले। ट्रॅफिकाचो एकटो हे जावन हे जाल्लो आसा। ते खातीर हेजे फुडें चड दुर्घटना जावचे पयलू आमी तेजे एक्शन घेवपा खातीर त्या ट्रकावाल्यांक हे करपाक गेल्ले। केन्ना पासून चड प्रॉब्लेम जालो हे आतां पयलू आतां ते थोडे ते खांडेपार जेन्ना एक्सिडेंट जालो पळय न्हू तेन्ना ते खांडेपारच्या लोकांनी थंय हे करून तेन्ना मागीर ते बायपास ओमेगो कडेन ते ट्रक आतां परत येवठान दवरपाक लागले आनी येवठान सामके ट्रक सामके दोनूय वटेन दवरताले की गाडये मात सायडीन घालपाक मेळना आशिल्ले ते आनी जर तूं फोर व्हिलर गेली जाल्यार दुसऱ्याक हे करपाक मेळना आशिल्लें। हायवेच्या दोनूय वटेन पार्क करून दवरिल्ले ट्रक थंयच्यान काडल्या उपरांत पंच मंडळान बसका घेवन 100 मिटरांचेर नो पार्किंगेचे तकटे लावपाचो निर्णय घेतलो। पुलिसांनी खर भुमिका घेवची अशें पंच वांगड्यांक दिसता। पळयात आतां शेनवार आमी आतां आमी फोर्टनायट मिटींगे आमचे पंच आयिल्ले चंद्रकांत सामंत प्रशांत आनी बाकीच्या हांकां सांगून आमी फोर्टनायट मिटींगे ते हे रेजल्युशन घेतले की 100 मिटराचेर आमी नो पार्किंग बोर्ड लावपाचे। ताचो खूब धोका ह्या आमच्या पंचायतीच्या लोकांक आतां जाल्लो आसा आनी हेजे पयलीं लेटरां केल्लीं आसा पोलीस आसा ते कांयच हांगा एक्शन घेयना आसतना आतां ट्रॅफिक पुलीस आयले आनी बेश्टे फॉर्मेलिटी केल्यो आनी गेले। कांयच फुडें तेजेर एक्शन घेवना। तेणी म्हाका आमच्या पंचायतीच्या वतीन आनी गांवच्या वतीन कळकळीची विनंती आसा पुलिसां कडेन की हांगा पार्किंग करपाक दिवं नाका। एक ऑलरेडी पुलिसाचो हांगा PSIचो बळी गेल्लो आसा हाचेर जेन्ना हें केल्लो आसा आनी तेच आतां आमी सरपंच आनी आमी ते उलयता आसतना एक उपाय म्हणून आतां आमी एक 4 दिसांनी ड्रायव्ह करपाचो। त्याच बरोबर नो पार्किंग बोर्ड जे आसा ते मारपाचे। त्याच बरोबर जी ट्रॅफिक ऑफिसां आसा हांगा त्यांचे ओनराक नोटीसी काडून तांकांय आपोवपाचें अशें आमी आतां हेतून आमी त्या मंडळा मुखार मागीर आमची मिटींग जेन्ना फोर्टनायटी मिटींग जाली तेन्ना मांडटले आनी आमी तो डिसिजन घेतले की तांकांय ते आपोवचें आनी तुमगेले हांगा एकूय रस्त्यार तुमचे ट्रॅफिक ट्रान्सपोर्टाचो ट्रक हांगा दिश्टी पडो जायना अशें म्हणून आमगेले आमी ठराव घेतले आनी तांकां धाडटले आमी नोटीसी धाडटले सगळ्यांक। गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक।